एक फॉर्म भरला आज म्हणजे नॉमिनेशन भरला 24 तारीख आज पहिले 21 मायात पहिले भरला TV प्रेसिडेंसी. सो आयच्यान एक्टीव कोड ऑफ कंडक्टान आमी येयले आसल्या कारणान तर सगळे SOP जे आहा ते फॉलो करपाक जाय. तुमच्यो ज्यो बाकीच्यो पार्टी आसा ताचेर त्यांचो इफेक्ट कितें जावं शकता ह्या पार्टीचो? बाकीच्यो पार्टीचो इफेक्ट म्हाज्या पॉलिटिकल कॅरियरान सदांच प्रत्येक 5 वर्सांनी वोटींग सदांच वाडत गेला. सो गेले फावट म्हाका 11 आसली, हे फावट म्हाका दिसता 16 जावंक जाय. ज्या तरेन BJP पार्टी कॅडर पार्टी ऑर्गनायज पार्टी आहा प्लस म्हाजे इतक्या वर्साचे संबंध नासलेले पॉलिटिकल कॅरियरान वांगडा म्हणजे फ्रेंड म्हणा वेल विशर्स म्हणा सपोर्टर्स असल्या कारणान मात पासून दुबाव ना की आम्ही 15 ते 16,000 क्रॉस करपाचे. सध्या तुम्ही काँग्रेसींच्यान BJP येयल्या ही निवडणूक आहा ती BJPच्यान लढयता कितें तरी तुमकां आमचो फरक कसो असो दिसता कितें तरी बरो प्रश्न घातला. ज्या सुरवात पासून ज्या माझ्या स्वभावान किंवा माझ्या बरोबर ज्या कल्चरान भोवला त्या कल्चरान माझ्या बरोबर वांगडा भोवणाऱ्या आजपासून पयस सांगना. आनी जेन्ना BJP आनी आमी एक जाल्या उपरांत BJPसूनय रिबेल कोण जावना आनी म्हाज्याय सोसायटीसून रिबेल जावना. सो कसलोच भंय ना की आमी वेवस्थीतपणे फुडें वयतले म्हणून. म्हणजे सध्या कॅम्पेनींग कितकें हें जाल्लें आसा ताचेर? कॅम्पेनींग हें आमचें हांव BJP पक्षान येयल्लो आनी म्हाजें स्वताचें सुरवात पासूनच आहा. 1 वर्स 2 वर्सां पयलीं पासून जाला आनी आतां आमी 6 म्हयने पयलीं काम करीत आहा. आतां नव्यान म्हणजे हावस टू हावस ऑलरेडी अर्द्या वयर जाल्ले आहा. थोडे 7-8 दिसांनी कंप्लीट हावस टू हावस कॅम्पेनींग सोंपतलें आनी सेकंड फेजीन परत वयतले आमी. TMCचो कितें प्रभाव? TMCचो प्रभाव गोंयचो लोक शांत स्वभावाचो. जे लोक म्हणटात शांत स्वभाव ना शांतदुर्गा ना, गोंयचे लोक शांत स्वभावाचे आनी शांत स्वभावानूच शांत हितून गोंयांत दवरतले आनी उग्र रुपाय घेवन येणारे दंगे करणारे खून मर्डरी करणाऱ्या लोकांक हांगा स्थान दवरचे ना. जे पंजाबाचो TMCचो कल्चर जो आहा पंजाबाक आमी इलेक्शन जाल्या उपरांत जे पळयता तो कल्चर जो हांगा हाडूंक सोदता हो लोक माफ करचे ना आनी लोक ते सहन करचे ना आनी लोक थारोय दिवचे. निलकंठ तुमचे प्रोसेस वरवीं जे काँग्रेसचे अमन लोटलीकर आसा त्याच्या वांगडा मायकल लोबो आसा माजी मंत्री, कितको फरक पडूं शकता तुमकां? मायकल लोबो आसलो जावं आनी कोणी आसलो कांयच फरक येना. जे TV मतदारसंघाचे लोक म्हाका जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं वळखता, जो म्हाका जे लोक आहात जो म्हाका जे लोकांची साथ आनी लोकांचो आशिर्वाद आहा हो म्हाकाच गावतलो. मायकल भोवलो आनी TMCची ममता येयली आनी आम आदमीचो केजरीवाल येयलो. कांय फरक पडचो ना आमच्या TV लोकांक. की TV लोकांन आज पर्यंत म्हाका राजकारणान दवरला. पयलीं सरपंच आसतना कोलवाच्या लोकांनी म्हाका दवरलो 25 वर्सां 21 वर्सां सरपंच म्हणून. आनी तेज्या बरोबर सदांच लायमलायटान TVच्या जनतेन म्हाका दवरला लायमलायटान. सो कसलोच भंय ना आनी वेवस्थीतपणे जी मार्जीन आमची अपेक्षा आहा त्या प्रमाणे येतली. सर दुसऱ्यांनी मानिपावर बीन कितें उजा वापर केला? आमी मागीर चल्लाच तें पूण कांय फरक येना. गेल्या इलेक्शनाक जाला तेज्या पयलींच्या इलेक्शन मनी पावर आसात पॉलिटिक्सान चलता. जेंकां स्थान ना जेंकां खेचून कुटी मारून पणस पिकोवपाचो आहा ते पिकोवपाचे प्रयत्न करतले. पयशे दिवन वरपणी लोक पयशे घेवन वेवस्थीत कितें दिवंक जाय ते घेतले. कित्याक TV लोक जे TV मतदारसंघान आहा वेल कल्चर्ड संस्कारी लोक आहा ज्या लोकांनी सदांच हे केल्लें आहा. तुजो कॉन्फिडन्स कितें आसा? म्हाजें कॉन्फिडन्स कमीत 5 ते 6,000 लेडीज येवंक जाय.